मिसाची सुरवात एक सगळी उभी राहूया. गायन गावूया A24 पान 12 सोदता तुका A24 पेज 12. आमचो भाव नॉलास्क वेगास संपल्यार आयज 2 वर्सां बदतात. देवान ताका सर्गींचें सूख दिव म्हूण ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. तेच परी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक गोठाय आनी बुजवण मागुया. तुमच्योय गरजो बारून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटुयात. आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता रोनाल्ड तवेरा. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबळेन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाब भणिंदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संतसाची सपण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप.
त्या दिसांनी इस्रायलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत सामुएलाक मेलूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या पावलांनी चलोनात. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमचे राजवटकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी सामुएलान बरी लागली ना. तरी पूण ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तुका पोरसां सांगता तितलें तूं आयक. तांणी तुका न्हय पूण म्हाका पाठ केल्या, कित्याक हांवें ताचेर राजवटकी चलयलेली तांकां नाका. सर्वेस्परान कोलीत केलें तितलें सामुएलान राजाक मागताले पोरजेक सांगलें. ताणें म्हणलें, तांचे राजवटकी चलयतलो तांचे होक हे, तुमच्या पुताक आपले रोंगाड्याचे आनी गोड्याचे चाकरेक तो लायतलो आनी तो तांचे रोंगाड्या मुखार धांवतले. 1000 आनी 50 सैनिकांचे जोम्याचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपलीं शेतां भाटां नागरूंक आनी लावूंक लायतलो आनी झुजांची हातयारां तयार करूंक आनी आपले रोंगाडे चलोवंक तांकां वापरतलो. तो तुमच्या धुवांक आपल्यो सुंगोदिणी, रांदपिणी आनी उंडेकारणी करतलो. तुमची बरी ती शेतां धांका मोडले आनी जैतुवाची भाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमचे पिकावळीचे आनी धांकाचो दावो वांटो काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी हिजड्यांक दितलो. तुमच्या बऱ्यांतले बऱ्या चाकरांक आनी चाकरणींक आनी टणटणीत गोरवांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडाचो दावो वांटो मागतलो आनी तुमीच तांची चाकरां जातल्यात. तो दीस पावतोच तुमीच मागून घेतलेले ते राजाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात, पूण तेन्ना सर्वेस्पर तुमचें आयकुचो ना. सामुएलाची उतरां आयकून पोरसां कबूल जाली. तांणी म्हणलें, हेरा राष्ट्रा परी आमी जावंक आमकां एक राजा जावोच. आमचो राजा आमचे राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमकां झुजतलो. पोरसां सांगताली तितलें सामुएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक कोलीत केलें. तेन्ना सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तांचे मागणें आयक आनी तांकां एक राजा दी. देवाचें उतरें. देवाचे ओडुपकार. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटात ती पोरसां बागी. तुज्या मुखामोलाच्या उजवाडान ती चलतली सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुजें प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटल्या. तूंच तांची व्हडवीक, तूंच तांचें बोल. तुज्याच बोलेपणान आमची सोकोट वाडत वता, कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातान. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटल्या. उद्गार उबी रावया. सर्वेस्परा, 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 Gesù babace utar tu, facciamo pace povertà. Gesù caruta tu svartu, amdava pace babuke. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्या मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफरनामांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी तो लोक थंय एकटो उलो की दारां भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना चौग जाण आर्ज जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसल्या त्या जाग्या वेलो नळे काडून ताणें पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या अंथरुणा सयत देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां भोगसोलीं. तेन्ना थंय बसून आसुल्ल्या कांय धर्मशास्त्रांनी आपल्या मनान चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओडकून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगून तुजीं पातकां भोगसोलीं, ओ उठ, तुजें अंथरूण घे आनी चल, हांतलें खंयचें अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिकोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें अंथरूण घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें अंथरूण घेवन सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक परकोंडून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणली तुका क्रिस्ता. तिच्या बाबडीनो डिटर्मिनादा डिटर्मिनासांव म्हणजे डिटर्मिनेशन हो एक आत्मीक तत्व ओ स्पिरिच्युअल प्रिंसिपल. म्हणजे देवा पासत जे कोश्ट सोसूंक पडटा तें सोडटलो, पूण देवा पासतूच हांव पवित्र जावंक भाग्यवन जावंक वावुरतलो. हांव भाग्यवन जातलोच. डिटर्मिनेशन कितलेय कोश्ट आसूं, कितेंय आसूं, हांव वावर करतलोच. आनी हेंच डिटर्मिनेशन आयज ह्या चोग, ह्या आरकाराच्या चोग इश्ट सवें दिसून येता म्हाका. कितेंय जावं आमी जेजू सोशी आयल्यांत, आमी जेजू सोशी वेतोलें. त्या घराचो पाटोस काडून पडो ओ पोंदांतल्यान भुंयार मान वचूंक पडो, आमी वेतोल्याहूच आनी वेतात ते पाटोस काडून जेजू सोशीन. डिटर्मिनादा डिटर्मिनासांव भाग्योन आविलाची भाग्योन त्रेजा सेंट्रीज ऑफ आविला हाचेर जायतें लक्ष घालता आनी हाचेर जायतें सुचयता आनी सांगता. डिटर्मिनादा डिटर्मिनासांव. आमी कातोलकांक कशीं जेजू पासत भाग्योन जावंक आमकां कायदो कितेंय जावं, कसलीय राजांव आसूं, कसलेंय कारण आसूं, भाग्योनपण आमी धरूंकूच जाय, भाग्योनपण आमी जिवंकूच जाय, भाग्योन जावंकूच जाय. पूण मनीस धर्मा पासत, मनीस देवा पासत, मनीस भावार्था पासत हें डिटर्मिनादा डिटर्मिनासांव करपाना. कित्याक कोतलो आपल्या शिक्षणा पासत फॉर हीज एड्युकेशन, आपल्या खेळा पासत, क्रीडा म्हणटात न्हू स्पोर्ट्स तेज पासत, आनी आपल्या वावर धंद्या पासत तो इतलो डिटर्मिन्ड वयर सरूंक शिंकपांतल्यान, स्पोर्ट्सांतल्यान आनी वावरांतल्यान, बिझनेसांतल्यान वा आपल्या जॉबांतल्यान तो दोयरो आख्खो सुकोवप आहा, दोंगर फोडून नाच सारकी सपाट जमीन करूं आहा, चोंद्री मान सूर्य एक बोचोक मान सकयल हाडूं, इतलें ताचें हेर वस्तूंक. पूण भावार्था वाटेन चड आनी चड आनी चड जावंक जाय आसलें, पूण तें जायते फावटी आतांच्या कातोलकां मदें दिसना. दूख भोगता हें प्रवचनांतल्यान सांगूंक, वडिकाय बगना सांगूंक, पूण दुखीन सांगता. खूब फावटी असलें डिटर्मिनादा डिटर्मिनासांव डिटर्मिनेशन देवा पासो दिसती पडना, देवाच्या भावार्था पासो दिसती पडना.
आताच्या धर्मा पासत दिसती पण हेर सगळी वस्तू करून आमी पयलीं करतल्या म्हणल्यार करतल्यांच आमी साश्टी भाशेन सांगता करतल्या म्हळ्यार आमी करतलींच हें जाता पण जायते फावटी स्टबर्नस पयलीं वाचपान ती राजा मागतात राज जाय म्हळ्यार आमकां जायोच तूं कितें सांग राज जाय म्हळ्यार आमकां जायो देव तांकां सांगता राज तुमकां बरें कशना राजा येन तुमचेर आनी जायत पाड येतले आमकां तें पडना तूं आमकां तें सांगनाका देवान सांगलें आमकां तें पडना आमकां राज जाय म्हळ्यार जायोच हे सगल्या मदेंतलो एक राजा विचून काड स्टबर्नस संवसारा पासत आमी सारकी स्टबर्न देवा पासत स्टबर्न जायात and stubbornness for God, stubbornness for faith, stubbornness for his religion is determination. देवा पासत स्टबर्न जायते फावटी आतांच्या कातोलकांच्या तोंडांतल्यान जावं भुरगीं जावं धाकटी जावं जाणटी जावं नेणटी जावं संस्कार लोलीं जावं ती लौकीक जावं सगल्यांच्या हे मुको कितें गोट्टें हांव कोत्ता मुको कितें जात तें हांव कोत्ता मुको कितें जात तें आनी गोट्टें म्हणटा तेदोना तूं देवा पासत कांय एकॉम्प्लिश करून पावना देखीक एक एग्जाम्पल दिता मुको गोट्ट्यान मिसां वयता तुका 1000 राजांव आसतलीं मिसां वचना जाच्याक आयचो दीस पळय केसो कडकड येता ताका हांवें सगळे आल्तरा फॅन पालयले कडकड येवपा लागून म्हाका आल्तराचे मिसाल म्हाका करूं येतना आमी कितें म्हणया शीं हाडटा तोंडा येता न्हिदया तूं न्हिदत देव न्हिदलो ना देव सगळें पळयता देवा पासत देव वळो हें शीं वळें सांजेर फेत आहलोले आमी सगळीं धांवतलीं विंटर कोट घान कॅप घान चोय डिटर्मिनेशन खूंय आहा देवा पासत आहा वो हेर सगल्या मोडचे पासत आहा चोय हेर सगल्या वस्तू पासत आहा कितें ह्या दिसा म्हाका थंडी जाता कितें हें केल्यार बरो ना न्हू फादर बरो ना पूण हो बरो ना तो मनीस म्हाका तियात्रां दिसती पडटा हो बरो ना तो मनीस म्हाका आयनॉक्स पिक्चरां हॉलान दिसती पडटा बरो ना तो मनीस सगळे फेता बेता सगळे नाच हायटींग दिसती पडटा पूण इगोर्जेच्या बरो ना न्हू फादर बरो ना न्हू हांव हे पासो दिता पूण तुका जायना न्हू जाल्यार खूंय आमगे डिटर्मिनेशन संवसाराचें हें आयकना काय बरी मनशां जावाय पुरो हें संवसाराच्यो मान्यो संवसाराक फटोवन दी तुमी कातोलकां संवसारांत आहात पूण संवसारांतल्यान उबारलोलीं देवा पासत आमी बरी जावंक जाय पावंड वी हॅव क्लाइम्ड वन स्टेप अनदर स्टेप इज होलिनेस ऑफ लायफ देव आमगे भाग्यवान पडयतलो आमी कितलीं बरीं जालें बरीं सगळीं घरां आमगे माजोरूय बरें मुगे सुणोय बरो आनी हुंदीरूय बरो येता वयता कांय खायना घरा आयज पर्यंत हुंदीर येता कांय केलें ना हुंदीरूय बरो पूण आमी क्रिस्तांवां आमी जितलीं बरीं तितलीं भाग्यवंतां तेका लागून डिटर्मिनेशन घेयाय डिटर्मिनासावन धोराय जिविता जायत कश्ट पडले जायते आडकोळे आसतले जायते सोसूंक पडले आयज आमी सोसूंक पडटा म्हूण धर्म रिलॅक्स केला सगळें इजी केलां सगळें सिंपल केलां धर्म रिलॅक्स करपाचो वो आमी आसूं सोसूंक पडली आमकां देवा पासत सोंसता तुगे धर्म कितलोय स्ट्रिक्ट जावं आमी फॉलो कोतल्या चिंतात आनी धर्म घडयतल्यार देवाकूच जबाब दियात भेटोन वेळार गायन गावया सर्वेस्वरा मानून घे सी 30 पान 40 C33 पेज 42 Sorry,
गावया मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या प्रभू सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां कोरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दोळाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळ्या आनी सत्तान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान करो देव तो तरी ताणें आपणाकूच काली केलो आनी कुर्सार आपणें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलो कोत्तोल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सद दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसाण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत चुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा नॉलास खाची काकूत कर ताका हे संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय जसो पयसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं.
पुनर्जीवनपणांचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय संगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सोर काळीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्या राजवडकी पदवेन महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळे एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली देव जाता मनशाचें काण जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया D7 पान 50 D7 पेज 50 Yeah.
प्रार्थूया. प्रतिवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यत्न समरंभून जेजूच्या नावांत आटोपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसाराक जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया K7 निर्भागी आमची काळजां पान 142 K7 पेज 142. 1, 2, 3, 4. Jesus.